करणी पूजा तरणे रगत नवी सपना उपिया मळप तरणी पूजा तरणे रगत नवी सपना उपिया मळप जोश नवो उमेद नवी रावचे नारे केल्या बदल जोश नवो उमेद नवी रावचे नारे केल्या बदल मनासारखे जाऊ गोय तुमच्याच हातात असा पण मनासारखे जाऊ गोय तुमच्याच हातात असा पण आज या गोवा फॉरवर्ड फोंडा तालुका त्या कार्यालयाच्या उक्तावण सोहळ्याक ह्या व्यासपीठार उपस्थित आमचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष तशेंच नगर नियोजन मंत्री श्री विजयबाब सरदेसाय तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अनेक मंत्री WRD मिनिस्टर श्री विनोद बाब पालेकर SGPDची अध्यक्षा डॉक्टर रेणुका डिसिल्वा आणि माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त तशेंच ह्या सभागृहात उपस्थित सगळे मानेस्त आमचे गोवा फॉरवर्डचे असंख्य कार्यकर्ते आणि माझे पुणेचे मोगाळ भाव आनी भयणानो सगळ्यान पयलीं माचेर बशिल्ल्या सगळ्या मानेस्ताक खास करून आमचे मंत्री श्री विजयबाब सरदेसाय श्री विनोद बाब पालेकार श्री डॉक्टर रेणुका डिसिल्वा हांकां हांव ह्या अंत्रुज महालांत काळजांतल्यान एक उणवणीत येवकार दिता. म्हाजो गोवा फॉरवर्डान प्रवेश गेल्या 22 जुनाक जालो आनी हो प्रवेश पणजे कार्यालयान जालो. हेड ऑफिस जे गोवा फॉरवर्डचें आसा त्या कार्यालयान जालो. म्हाका तुमकां सगळ्यांक थंय आमंत्रीत करपाक मेळ्ळें ना म्हणून त्या आज ह्या कार्यालयाच्या उक्तावणाच्या निमतान तुमी आज सगळे उपस्थित रावल्या आनी ह्या तुमच्या उपस्थिती वयल्यान तुमी म्हाका गोवा फॉरवर्ड जो हांवें प्रवेश केला हाका तुमी पाठिंबो व्यक्त केला हें म्हाका आज दिसून येता. जेन्ना हांवें गोवा फॉरवर्ड पक्षान प्रवेश केलो तेन्ना म्हाका खूब जाण हांगा विचारपाक लागले गोवा फॉरवर्डच्या पक्षान तूं कित्याक गेलो आनी तुगेलो पक्ष आशिल्लो थंय म्हाजे वडील 2 आमदार म्हणून निवडून आयले त्या पक्षान तूं कित्याक गेलो ना आनी पक्षाचो जेन्ना प्रवेश केला त्या दिसा सुद्दां म्हाका वार्ताहरांनी प्रश्न केलो. आतां हाजें थोडेशें स्पश्टीकरण थोडेशें म्हाजें मत हांव आज तुमच्या मुखार मांडटां. पक्ष हो नांवान वळखलो गेलो जायना. पक्षाची ध्येय धोरणां पक्षाची तत्वां ही खूब म्हत्वाची. आमी केन्ना पक्ष पळयतना पक्षाची मुल्यां धोरणां तत्वां पळोवन पक्षा कडेन वता. तर आतां ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाची तत्वां धोरण आमकां हांगा आज वाचपाक मेळटा. गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण. गोंय म्हटलें की आमचे संपूर्ण गोंयचे हित सांबाळपी पक्ष म्हणजे गोवा फॉरवर्ड. आज आमकां खऱ्या अर्थान प्रादेशीक बऱ्या पक्षाची गरज आसा. दिल्लीचे पक्ष आमच्यो समस्या सोडूंक शकना. दिल्लीचे पक्ष आमच्यो भावना समजूंक शकना. त्यो भावना जर समजतलो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड सारको प्रादेशीक पक्ष जाय. हें जालें एक कारण. दुसरें येता गोंयकार गोंयकाराचे हित सांबाळपी. आज म्हाका दिसता गोंयकार म्हणजे बहुजन समाज. आतां म्हाका विजय बाब म्हणटालो बहुजन समाजाचो खऱ्या अर्थान नेतो म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर.
हे गोंयकारपण बहुसंख्येन जे लोक आसा बहुजन समाजाक घेवन फुडें वचपी असो हो पक्ष म्हणजे आमचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष. तिसरी गोश्ट येता गोंयकारपण. गोंयकारपण म्हणजेच म्हाका दिसता सेक्युलर. आमी गोंयकार देशभर आमकां वळखता. गोंयकार म्हणजे मोठे मनाचे लोक. आज आमच्या गोंयांत येवन खंयचे केरळाच्यान युपीच्यान सगळे कडल्यान लोक स्थायीक जाल्या, महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान आमी तांकां आपलेशे केल्या. हें आमचें गोंयकारपण. सो हे गोंयकारपण जी तत्वां घेवन फुडें गेल्या त्या पक्षान हांवें हो प्रवेश केल्लो आसा. खंयच्याय पक्षाचें जर कार्य फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका जाय तें एक बरें नेतृत्व. आनी ह्या पक्षाक जे नेतृत्व लागलां श्री विजयबाब सरदेसाय एक खंबीर नेतृत्व. हांवें जेन्ना 22 तारखे पक्षान प्रवेश केलो ताच्या नंतर हांवें तांकां वचून सांगलें की म्हाका म्हटलें फोंड्या कार्यालय उगडूंक जाय. जर गोवा फॉरवर्ड खऱ्या अर्थान फुडें व्हरतले, जर लोकांची खऱ्या अर्थान आमी सेवा करतले जाल्यार कार्यालयाची एक फोंड्या मतदारसंघाक गरज आसा. विजय बाबान म्हाका रोखडेंच सांगलें फोंड्या कित्याक, फोंड्यान म्हणपाक लागलो फोंड्या तालुक्याचें आमी ऑफिस उगडुया. सो अशें नेतृत्व जे संकुचीत वृत्तीन फुडें वचना, नाजाल्यार आमी दुसरें नेतृत्व पळयलें हांगा. राजेश वेरेकाराक पक्षान घेवपाक तयार ना. कारण कितें? खंय तरी भंय मनान. राजेश वेरेकार आमकां वडचड जातलो, राजेश वेरेकार पक्षान फुडें वतलो, राजेश वेरेकार आमच्या गादीर बसतलो, भयभीत जावन हे लोकांक पयस दवरता. म्हणून एक मोठे मनान मोठे नेतृत्व, मोठो गोंयचो हीत विचार करून विजय बाबान आज म्हाका पक्षान प्रवेश दिल्लो आसा. हांव हाज्या पयलीं खंयच्याच पक्षान वचूं ना. एकमेव पक्ष म्हणटा तो आज प्रवेश केला तो गोवा फॉरवर्ड पक्ष. हें एक नेतृत्वाचें मोठें कारण आशिल्लें. आज तिसरें आमी एक पळोवचें पडटा. हें सगळें आसा पूण तुका संदी मेळना. आज खंयचेय जर टॅलंट आमी प्रूव करतले, आज आमचे यंगस्टर हांगा आसा कितकेशे शिकल्या, तुमकां जर टॅलंट प्रूव करपाक जाय जाल्यार तुमकां संदी मेळची पडटा. तशी ही संदी म्हाका ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान दिली. आज खूब जाण म्हणटा म्हाका हांगा भोंवता आतां इन्विटेशन दिवपाक वतालो, अरे गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो नवीन पक्ष मरे, नवीन पक्षान तूं कित्याक गेलो? हांव म्हणटा आज नविन्यूच गोंयान क्रांती घडोवंक शकता. आयचो जो एजंडा आज तुमी देशभर पळया, देशभर स्टार्टअपाचो एरा जावन आसा. कंपनी एक स्टार्ट जाता. फ्लिपकार्ट घ्या तुमी, ओयो घ्या, स्नॅपडील, कंपनी शुन्यातल्यान सुरवात जाली, नवी आयडिया घेवन गेले आनी आज कोट्यांनी अब्जांनी आज ते बिझनेस करता. सो हो स्टार्टअपाचो एरा आसा. आज आमकां जर जाय जाल्यार गोवा फॉरवर्डा सारकीच पार्टी, नवीन पार्टी जाय जे नवीन रक्ता वाव दितली. जशें उदक सूत्रसंचालन करतना सांगलें आज 3 आमदार निवडून आयले गोवा फॉरवर्डाचे. हांव म्हणटा आनी काळी काळान गोवा फॉरवर्डाचे 30 आमदार निवडून येतले. अशी शक्ती आमच्या गोवा फॉरवर्डा कडेन आसा. आज आमकां जाय ते तुमचें बळ, कार्यकर्त्यांचें बळ. हांव तुमकां सगळ्यांक आज उलो मारता, सगळ्या कार्यकर्त्यांक, सगळ्या उपस्थित जनतेक की तुमी ह्या गोवा फॉरवर्ड मुवमेंटाचे भागीदार जायात. गोंयाचें बरें उज्वल भविश्य करुया, बरें एक क्रांती घडोवन हाडुया, एक विकासशील गोवा घडोवन हाडुया. आनी हेका लागून म्हाका तुमची साथ जाय आनी म्हाका खात्री आसा की तुमची म्हाका सगळ्यांक साथ आसतली आनी तुमचे कडल्यानूच हें कार्य फुडें व्हरपाक म्हाका बळ प्राप्त जातलें. आज आमी जें हांगा ऑफिस ओपन केल्लें आसा, ह्या ऑफिसाचें एक थोडेशें सांगता की ऑफिसान हांव व्यक्तिगत सोमार आनी बेरेस्तार ह्या दिसा उपस्थित आसतलो. बाकीच्या दिसा आमचे कार्यालयाचे कर्मचारी तुमची कामां समस्या आयकून घेवपाक हांगा उपस्थित आसतले. आनीक हांव विजय सरा कडेन मागणी करतां की आज आमचे गोवा फॉरवर्डचे 3 मंत्री आसा. जर जमता जाल्यार ह्या ऑफिसान म्हयन्याक एका तरी मंत्र्यान भेट दिवची आनी आमच्या लोकांची घाणी आयकून घेवची. पहिले राजेश वेरेकरांचे अभिनंदन करता की तो मातसो वेळ जालो तरी आमच्या पक्षाक आयलो, नाल्यार आज आमदार म्हणून स्टेजीर आसपाचो. फुडले खेपेक आसतलो जेन्ना आतां पळत इलेक्शन. आनीक हांव 75% 90%चेर म्हणना, आमी जे कॅन्डिडेट दवरतले ते निवड येवपाकच दवरतले. थंय आनी 5% बी तशें हें कांय ना. 100% निवड येवपासाठीच कॅन्डिडेट घालूं. हो पडटलो तो पडटलो म्हणून तितून कॅन्डिडेट घालपाक करतना सो जे 100% दवरतले ते 100. ह्या खेपेक आमचो रिजल्ट आशिल्लो 75%. अनेक मतदारसंघाक सेटिंग लागिल्ली उरता. हे सेटिंग उरपाक जायना. म्हाका दिसता जेन्ना आमी पार्टी म्हण जेन्ना मुखार उरतली तेन्ना विरोधी पक्ष हो विरोधी पक्ष आनी सत्तेर आशिल्लो तो सत्तेर किंवा त्या पक्षाक
समज फाल्यां फोंड्या कितें काम आसात तर ती थ्रू राजेश वेरेकारूच वचपा जाय कित्याक सत्ताक हांगा सत्तेचो कोण हांगा आमदार ना, आमदार आसा ते विरोधी आहात. सो विरोधी पक्षाच्या परस आमगेलो जो सत्तेचेर कोण आसा तांचे मार्फत काम केल्यारूच लोकांक बरें दिसतलें आनी तें जावपाक जाय. सो हे सगळे कडेन जावपाक जाय. म्हाका दिसता की एक जेन्ना आमी पक्ष म्हणून फुडें वतात तेन्ना आमी दुसरी पक्षाचें कांय चिंतपाचें ना. मागीर खंयची पक्ष उरूं, आमी एक काही हातूंक अलायन्स केलो, सरकार आयलें, सरकार आमी अलायन्साचें सरकार घडयलें, पूण फुडें अलायन्सा सरकार घडोवपा परस आमी आमच्या पांयाचेर गोवा फॉरवर्डाचें सरकार घडयतले ही आमची मोख करपाक जाय आनी त्या मोखीच्या दृश्टीनूच आमी आमचे कॅन्डिडेट उबी करतले. राजकारणाक मित्र आनी हें तें कांय उरूंक शकना. जेन्ना आमी आमची पार्टी मुखार व्हरतात तेन्ना आमचे पार्टीचे कॅन्डिडेट सगळे कडेन येतले असो विचार करूनच आमी हें करपाचो पळय. हांगा आतां फोंडान 2 आसात, आमकां चड पंचायत्यो नात. एक पंचायतीचो बाब 7 सरपंच आहा आमचो, हालींच जाला, करता बरो काम. ताका आमी पूर्णपणे आरडीचे मार्फत जे तेंको दिवंक जाय ते आमी ताका दितले आनी म्युनिसिपल पंचायत कशी मुखार व्हरप आनी पंचायतीन प्रोग्राम्स नवे कशे घडोवन हाडप ते ताका आमी टायम टू टायम गायड करतले. त्या भायर म्युनिसिपालिटी आसा, आमचो मित्र बाब प्रदीप नायक, जालू म्हणटात ताका, तो आमचो बरो मित्र, करता बरें काम. ताकाय म्युनिसिपालिटी जर मुखार व्हरपाक जाय जाल्यार आमचो ताका पूर्णपणे तेंको आसतलो. आमी हांगा भेदभाव करचे नात, म्युनिसिपालिटी कोणाची आसूं, पूण कामां जर जावंक जाय, फोंडा मुखार व्हरपाक जाय जाल्यार आमचो पूर्णपणे सदांच तेंको आसतलो हें हांव हांगा सांगूंक सोदतां. राजेशाक एक हें आहा सजेशन, आतां आमी मुखार वतले काम करून बऱ्या भशेन. खूब जाण आतां अळमी तयार जाल्यात, अचानक आतां कितें कितें येवंक लागतलें, कांय भिवपाची गरज ना. खूब पिशे तयार जाल्यात फोंड्यान, कितेंय करतात. राजेश बाब बरो एक धडाडीचो मॅच्युअर्ड राजकारणी. आमच्या अध्यक्षाच्या मार्गदर्शनान आमी ताका सपोर्ट करतले. जी कामां आमी करूंक जाय, आमी फोंडा पुरते न रावता, फोंडाचें तालुका ऑफिस म्हण आमी घातिल्लें, कित्याक की फाल्यां तालुक्यान जेन्ना आमी ऑफिस घातलां की दुसऱ्या मतदारसंघाच्या लोकांक अन्याय जावंक जायना. फाल्यां ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, ते काँग्रेस आसूं, बीजेपी आसूं, एमजी आसूं, खंयच्याय पक्ष आसूं, जर आमच्या ऑफिसान पांय दिलो आनी कामां घेवन आले ते आमी निश्चितपणे करतले आनी खंयच आमी हें दवरचे ना, खंयच भेदभाव करचे नात. म्हणून तुमच्या लागीं मागता, चड वेळ घेनात, अध्यक्षाचें उलोवप आसा, एकजुटान रावया. आज बरें दिसलें की बरे कार्यकर्ते हांगा जमल्यात. राजेश, म्हाका निश्चित आसा की इतके जर आमचे कडेन कार्यकर्ते आसात आनी जे हांगा आज दाखोवन दिला प्रेझेन्स, जाल्यार हो सीट अनेकदा नमूद करता की 5000 मताच्या टार्गेटान आमी हे सीट जिखतले आनी बाब विजयाक आमी डेलिव्हर करून दितले. हे आमचें उतर आसा. देव बरें करूं. डेव्हलप जावप फोंड्या सिटींतली, डेव्हलप जावप मडगांवची, डेव्हलप जावप पणजेची, डेव्हलप जावप म्हापशेची. म्हणल्यार ग्रामीण भागातलो जो लोक आहा, जांची ऑर्चर्ड आहा, जांचे खाजन आसा, जांचे बाकीची तरेची प्रायव्हेट फॉरेस्ट आहा, तांणी कितें करप? सो तुका फर्स्ट टायम देशा भितर एक असो कायदो की तुगेली जमीन आस तशीच दवरपाची, तुगे फॉरेस्ट आहा तशेंच फॉरेस्ट दवरपाचें, पूण तुजी जमीन फॉरेस्ट दवरपाक, तुजी जमीन एग्रीकल्चर दवरपाक, तुजी जमीन ऑर्चर्ड दवरपाक तुका पयशे मेळटले, तुका भाव मेळटलो. दॅट इज टीडीआर. तुज्या जमनीची तुज्याच नांवाचेर उरतली, पण तुजी जमीन ग्रीन दवरपा खातीर आमी सिटी भितर थोडोसो FAR वाडोवन दिवप आनी तुका कॉम्पेन्सेट करप. एक नवी आयडिया. नाजाल्यार खंयच्या शेतकाराक दिसतलें अरे मडगांवां डेव्हलप करता मरे, आपल्यानय बी बिल्डींग मारया, पूण कायद्यान बिल्डींग मारपा जायना, कित्याक ऑर्चर्ड लँड, तागेली प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड. सो एक मोठो बदल आमी करपाक सोदतात आनी ह्या बदलाक हे कर्मकट्टे दळिद्री लोकांचो विरोध. हांव तुलियो विचारता, अरे बाबा तूं आर्किटेक्ट, तालिगांवा भितर इतल्या जमनीचो तूं आर्किटेक्ट आहा, थंय व्हडली व्हडली बिल्डींग शेत पुरवण केल्ली आहात, तेन्ना तूं खंय न्ही दिलो? जे म्हापसा भितर व्हडले बोडगेश्वरा कडेन जे व्हडले मार्केट येवपाचें आसा, गिनी कोमोडिदादीचो तूं अध्यक्ष आशिल्लो, त्या वेळाचेर हें सगळें जालें, तेन्ना तूं खंय न्ही दिलो? आनी आज एक बरी पॉलिसी आमी करपाक सोदतात गोंयच्या जनते खातीर, तेन्ना तुमी तातूंत भितर अपशकून करतात. पळय, आमी गोंयच्या ओपिनियन पोल चळवळीक एक गाणें फामाद जालें, आमचो पिंड वेगळो. आमी मुखार येता तेका पयलीं सांगून पळयतले, साम दाम येता आमचे बरोबर जाल्यार यो, आमचे बरोबर येना, विरोध करपाक रावता जर जायत जाल्यार आमी वादळां भितर जशें वांकडी जाता पळय, आडवी करून वता पळय, तशें आमी मुखार वचपाचे मनीस. येवं दी हुंवार, येवं दी मोडां,
येऊ दी हुवार येऊ दी मोडा काटे कुटे वचू दी पुढे मुळा सकट झाडा पेडा मोडून वचू वयो वाडे मोडचे असा मोठले मोडचे असा मोठले झडचे असा झटले पोल पके उपतले ए काँग्रेस एमजी सगळे उभून वचपाच्या पोल पके उपतले उडतले ते व्हडले जाऊन आमचे नाल उडतले ते व्हडले जाऊन सगळे गोळे भरतले चारही दिको फोडून आता नाल्लाचे रे वाहू दी घोगे फोणेकारांनो जायाच जागे जायाच जागे जायाच जागे खरे म्हणजे आमच्या पूर्वजांची जी एक पार्श्वभूमी असता आमच्या पूर्वजांचे जे आशीर्वाद आमचेर आसा आज बाब शिवदास वेरेकर सुदैवी आसा ताच्या फाटल्यान ताच्या बापायची एक जी पार्श्वभूमी आसा ती सदांच ताका सपोर्ट करणारी अशी पार्श्वभूमी आसा त्यामुळे आज इतके लोक हांगासर तुम्ही मोठ्या संख्येन त्याच्या विजयाक हातभार लावपाक हांगासर आयिल्ले आसा हांव सगळ्यांचे तुमचे आभार मानता की तुम्ही व्हडा संख्येन येवन अशा तरेन तुम्ही तुमच्या ह्या उमेदवाराचे हात बळकट करात जेणे करून येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकेन तो बहुसंख्येन निवडून येतलो हातूंत भितर कांय शंका ना अशें म्हाका दिसता आनी तुमी ताका एक तेंको दितलो इतकें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करता देव बरें करूं. बाबा हेची क्रेडिबिलिटी कितें हो मनीस तुज्या कितल्या फाटीं रावतलो कितल्या ठामपणे तुज्या फाटल्यान रावतलो आनी तेन्ना ते काय सांगलें विजया बद्दल म्हणल्यार हांव तुका एकूच सांगता तुजो घात करचो ना तुका मदीं हाडून तुका मदीं सोडून दिवचो ना आनी आपलो स्वार्थ पयस धरून आपलो कितें तर इच्छा आकांक्षा आहा ती पयस धरून जर तुका उतर दिला या उतरा फाटल्यान तुज्या फाटल्यान रावतलो हें उत्तर पूर्ण जायसर तुज्या फाटल्यान रावतलो आनी तुजो पूर्णपणे फाटीं रावतलो मागीर नो मॅटर मागीर कितें जावं तो म्हणटा केन्नाय विजयाक तुमी असेंब्ली उलयतना आयकासालो आमी उतराक शेर गोंयकारांक डॉक्युमेंट उतर इज डॉक्युमेंट आमकां दुसरें डॉक्युमेंट नाका जें उतर दिलें इज फायनल डॉक्युमेंट सिमिलरली आय वॉन्ट टू प्रॉमिस यू ऑल आयज तुमकां हांगासर हांव उतर दिवंक सोदतां जर तुमी गोवा फॉरवर्डाक सपोर्ट करशात जर राजेशाक तुमी सपोर्ट करशात जशें विजय म्हणटा आमच्या उतराक आमी शेर म्हणून फोंड्यात जी कामां उरल्यात जे कामाची आणीव आसा आयज तुमी रोड्स पळयशात ट्रॅफिक जॅम्स पळयशात फोंड्याचो डेव्हलपमेंट जाय तो पळयशात ज्यो अन्य सुविधा फोंड्या पावपा जाय शहर म्हणटा एक टावन आसा एक सिटी आसा पूण ते सिटीचे खुबशीं कामां जावपाक जाय राजेश बाब स्वता एक सिव्हिल इंजिनियरींग केल्लो मनीस ताका खबर आसा डेव्हलपमेंट कितें आनी कशा तरेन जावचें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कितें लोकांक फुडें बरोबर घेवन व्हरपाचें डेव्हलपमेंट कितें आयज असेंब्लीन आमी पळयता आमचे आमदार मंत्री जे ऑपोजिशन आसा जे आमदार ऑपोजिशन आसा ते विशय तर मांडटा पूण तो विशय प्रखरपणे मांडिना आनी सिरियसनेस तितून ना तुमचो फोंडेकाराक एक सिरियस लिडर जाय आनी म्हाका दिसता तुमकां फोंडेकाराक सिरियस लिडर राजेश बाब लिडरशीप ती दितलो तेन्ना तुमी सगळे राजेश बाब फाटल्यान रावा आमी तिनूय मंत्री तेच्या फाटल्यान खंबीर आसा विजय सरदेसाय सारको लिडर एक खंबीर नेतो तेच्या फाटल्यान आसा ताका लागून विश्वास दवरा आमच्या सगळ्यांचे विश्वास राजेशे विश्वास दवरा आनी राजेशा फाटल्यान तितलेच खंबीरपणे तुमी रावा लेट अस टेक फोंडा फॉरवर्ड थँक्यू व्हेरी मच. विशांत फुडले सुवातेर ती वेळ आयल्या ज्या वेळा खातीर आमी इतले वेळ हांगासर पाशेस्तान रावल्या तांकां आयकपाक विजय बाब सरदेसायांक विजय बाबा बद्दल जर कितें हांव जर सांगतलो म्हटल्यार अशें जातलें की चकचकत्या सुर्याक बॅटरी दिवं दाखोवप जें म्हाका करपाचें ना आमी सगळे विजय बाबा तरी वळखतात आनी त्यांची उतरां आयकपाक आमी रावल्या हांव सगळ्यां लागीं मागता नेटान ताळयो मारून आमी तांचें स्वागत करया गोंयचे नगर नियोजन मंत्री तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय बाब सरदेसाय. सगळ्यांनी सांगलें की फोंडे म्हणटा तें अंत्रूज महाल खूब जाणांनी राजकारण हांगाच्यान सुरवात केलें विनोदान सांगलें कला आनी संस्कृतीचें केंद्रबिंदू कशें फोंड्या कशें आनी अंत्रूज महालाच्यान कशें कला आनी संस्कृती सुरवात जाता ती हें सगळ्यांक खबर आहा पूण खंयच्याच पक्षान आज मेरेन फोंड्यांत तालुका ऑफिस म्हूण सुरवात करूंक ना. आमी हांगा आयल्या ते आयल्या आनी आमी एक पयलोच पक्ष जो फोंड्या एक तालुका ऑफिस सुरवात करता हाजेर तुमकां कळपाक जाय आमी कितले फोंड्याक इम्पॉर्टन्स दितात ते. आमी नवे आसात हांगा पूण आमचे बरोबर जो मनीस आहा ताजो बापूय आदलो आमदार आनी मंत्री हांगा आशिल्लो. लोक दुसरे समाजाचे लोक आमचे बरोबर आहा आनी जयेशान सांगला ते भशेन आमचो पक्ष एक मॉडल राजकारणानूय एक मॉडल हाडूंक सोदता आनी गोवा मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणटा तो घेवन जगाक दाखोवंक सोदता.
असो आमचो एक इनोव्हेटिव्ह पक्ष. पॉलिटिकल पार्टी खूब असतात, पावसान अळमी जातात. पावसान अळमी जाता तशी इलेक्शनाच्या टायमार पॉलिटिकल पार्ट्योय नव्यो जातात, नवे पक्ष येतात आनी इलेसांव सप्तकर पक्ष नाच जातात. दुसरे असे पक्ष आहा की 2-3 आमदार जिखून येवप आनी खंयच्याय सरकारान आपूण घुसप, हेच तांची USP जाल्ली आहा. कितल्या वर्सां ते तेच करतात. आमी बी आज तेच केल्ले आहा. तुम्ही म्हणटाले कितें, अरे तूं कितें उलयता, तुवें तेच केलां म्हणून. आमी बी 3 आमदार निवडून आयले, आमी सरकारान भितर घुसले आनी 3 बरे गडगंज पोर्टफोलिओ घेवन 3 आमदार मंत्री म्हणून आसात. पूण आमी फुडले खेपे हो पक्ष 3 आमदारांचो पक्ष करपाक येवंक ना. आमी फुडले खेपे 3 आमदारांचो आनी 3 मंत्र्यांचो पक्ष आसचोच ना, हें तरी हांव तुमकां गॅरंटेड सांगूंक शकता. आज जो मुणकाराक गोंयांत पावर आहा, जे टेनन्सी एक्ट गोंयांत आहात, हे सगळें ताणें केल्लें काम. आज जे शिक्षण हातूंत आमी इतले फुडें पावल्यात, प्राथमीक शिक्षण इस्टॅब्लिश जें जाल्लें आहा, हें भाऊसाहेब बांदोडकरान केल्ले कामा खातीर आमी फुडें पाविल्ले आहा. पूण ताजे मागीर कितें जालें, ताजे मागीर मगो पक्ष म्हणटा तो रिफॉर्म्स हाडपाक बंद केले. रिफॉर्म्स हाडूंक जाय, रिफॉर्म्स म्हणटाले गरजेचे. रिफॉर्म ना जाल्यार प्रगती जायना. आनी लोकशायेन रिफॉर्म्स म्हणटाले गरजेचेच. आनी रिफॉर्म्स कसले हाडूंक जाय, इनोव्हेशन, एक नविदाद अशी हाडप की ती फक्त गोंयकारांक, स्थानीक लोकांक फायदो जाता, गोंयांत रावता त्या लोकांक फायदो जाता, अशे रिफॉर्म्स हाडप हें चड गरजेचें. पूण गेले खूब वर्सां आमी पळयतात की जो ओल्डस्ट प्रादेशीक पक्ष, खूब जाण आमकां म्हणटात तुमी लेटस्ट निवस्ट रिजनल पार्टी. आमी निवस्ट आसतले, पुणून आमी इतिहासाक विसरून हांगा येवंक ना. आमी इतिहासाची कदर करून हांगा फुडें पावल मारिल्लें आहा. आनी ओल्डस्ट नॅशनल पार्टी तेच करूंक लागली. म्हणटकीर गोंयकारांचो फुडार कोणाच्या हातांत? गोंयकारांचो फुडार जे एक नेतृत्व, जे पॉलिसी पॅरालिसीस दाखयता, जे कांयच करूंक शकना, तांचे भुरग्यांच्या हातांत. नाजाल्यार दुसरें कितें की एक ओल्डस्ट रिजनल पार्टी, तांची लिडरशीप जी आपले नेक्स्ट जनरेशन, आपल्याच फॅमिलीक फुडें व्हरूंक सोदता. हो गोंयकारांचो फुडार काय कितें, हो म्हाका प्रश्न पडलो. आनी म्हाका अशें दिसलें की तरणाटे लोक दाखोवंक शकतात, कांयच पॉलिटिकल लिनियेज आसपाची गरज ना. मनोहर पर्रीकाराक कितें लिनियेज आहा? मनोहर पर्रीकाराचो बापूय कितें मुख्यमंत्री आशिल्लो, कोंकण मंत्री आशिल्लो. तो एक मनीस जर सिन्सियर आहा, जर फोकस्ड आहा आनी मनान निवळ आहा, जाल्यार तो फुडें सरूंक शकता. आनी हो एकूच पर्रीकारूच म्हणून न्ही, अशे कितलेच पर्रीकार गोंयांत जावंक शकतात. पूण तांकां प्रोत्साहन दिवपाची गरज आहा. हें प्रोत्साहन आमी दितले एक ल्हान लेवलाचेर. म्हणून आमी फातोर्डान एक एक्सपेरिमेंट केलो की आसा तितले कावन्सिलर काडले आनी नवे लोक घाले. तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंटूच केलो की आसा ती पॉलिटिकल गार्बेज म्हणून. म्हाका खूब जाणांनी सांगलें, अरे कितें उलयता काय, ते सगळे एक जातले आनी तुका उडयतले म्हणून. आमी ते उडयत ते मागीर. आयचे दिसा हांव नवी एक नवें नेतृत्व लोकल लेवलाचेर हांगा हाडटलो. आनीक दामबाबाचे कृपेन म्हाका लोकांनी आदार केलो आनी आमचे सगळे सीट आयले. तेन्ना आमकां अशें दिसलें की अशें जर जाता की आमी पयलीं चिंतूंक नाशिल्ले, सगळेच सीट येवंक शकता म्हणजे ते कोण चिंतना. पूण अशें दिसलें की हें जर जावंक शकता जाल्यार दुसरे कडेन कित्याक न्ही. हांव तुमकां एकूच उतर दिवंक शकता, तुमी राजेश वेरेकाराक आमदार करून दियात, आमी एक मास्टर प्लॅन करून तुमकां दाखयतात आनी तसो मास्टर प्लॅन आमी 3 वर्सांत तुमकां करून दाखयतात. हें आमचें उतर फोंडेच्या लोकांक. पूण पयलीं आमचे बरोबर येवन आमकां तुमी प्रश्नूय घालूं येता की बाबा तुमी हें करतात कशें, कितें करतले, जें कितें जातलें तें थंयच्या थंय आमी आबेडूर करतले, घेवन मागीर पळोवया, मागीर उलयता, तसलें बिसलें कांय ना. थंयच्या थंय कितें आहा तें हें करपाक आमी एक रिकॉर्ड दवरलेलो आसा. हो रिकॉर्ड सगळो मनान घेवन आमी हांगा फुडें आयिल्ले आहा. आमचो एक हावेस आहा की हें सगळें करतना इनोव्हेशन आनीक व्हडले रिफॉर्म्स, ड्रास्टीक रिफॉर्म्स हाडपाची गरज आहा.
पयर आमी एक बील हाडलें ज्या बिलाचेर क्रिटिसिजम जाता TDR फॉर पॉस्टेरिटी म्हळ्यार कितें TDR फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटा तें देशान खंयच ना अमेरिकेक आहा ते कितें म्हणटात की एक सिटीन एक शहरान बिल्डिंगो जर अश्यो वयर वतात स्काय स्क्रॅपर जाल्यार शहराच्या भायर रानां तशीच राखूंक जाय कित्याक रानां बिकम्स द लंग ऑफ द सिटी आतां ही रानां कित्याक लोक राखतले ते कित्याक कन्वर्ट करचे ना थंय कित्याक ते बांदचे ना सो ते इन्सेंटिवायज करप ही एक नवी आयडिया ही देशान खंयच जावंक ना ही अमेरिकेक आहा ही आयडिया आमी एडॉप्ट करूंक सोदतात ताजे खातीर आमी रुल्स केले ना ओगीच आबूज जावपाची गरज ना कोणेच आमी फक्त एक कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केल्लो आहा टावन प्लॅनिंग एक्टान आनीक भोवमानादीक मुखेलमंत्र्यान थंय उतरूय दिल्लें आहा की सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी रुल्स फ्रेम करतले आज इतले सगळे आबूज जावन ताजे स्टेटमेंट काडटा कोण आर्किटेक्ट कोण सगळे काँग्रेस पार्टी उलयत ते बरें आहा हावजान सगळे मन येते आसा तांकां विचारलें तुमी आमचें म्हजें भाशण आयकलें जाल्यार नकळो हांवें तांकां विचारलें अरे इतले सगळे तुमी उलयताले रिजनल प्लॅन म्हणटा तो इश्यू आशिल्लो तुमचे कट मोशन म्हणून जेन्ना घालता थंय एक उतर ना रिजनल प्लॅनाची ती बाबुशान केल्ली ग्रेटर पेंजीम PDA म्हणून तो इश्यू आसलो ताजेर एक उतर ना हेच बील जें हांवें हाडलां ताजेर येदो व्हडलो आमकां सिलेक्ट कमिटी जायना जाल्यार आमी वॉकआउट करता म्हणपी ताजेर एक उतर ना हांचें सो खंयचेच इश्यूज जे भायर उलयतात ते हावजान वतकर मोने जातात आनी जर मोने जाता जाल्यार फायनली लास्ट कितें आमचो हावेस आसता कायदे खंय करप आसता ते रस्त्यार करप आसता काय हावजान करप आसता सो हावजान कायदो जातलो आनी तूं जर थंय मोनो जातलो जाल्यार तुका न्याय मेळचो ना हे हांवेंच ताका याद केली जे म्हजेर तुमी क्रिटिसिजम हे टॉपिकाचेर करूंक जाय आशिल्ले तुमी विसरल्या जाल्यार तुमकां हांव याद करता पूण कांय उलोवंक ना थंयच आनी आतां एक कोण आर्किटेक्ट आनी कोण तरी एक कोण तियात्रीस्ट कोण नाटककार तांकां कितें सॅलरीचेर दवरल्या आनी ते येवन भायर थंय उलयतात एक कांतार करतात आनी ते म्हणटा हें जालें म्हणून आमी हो सारको अन्याय गोंयकारांचेर गोंयकारपणाचो घात अरे कसलो घात पयलीं इग्नोरन्स इज नॉट एन एक्सक्यूज तुका पयलीं कळपाक जाय आज आर्किटेक्ट उलोवंक लागले आर्किटेक्ट म्हाका काकूट दिसता आर्किटेक्टाची आमच्या मनान कितें आहा तें पयलीं तुमकां खबरूच धरना ते क्रिटिसायज कसो करता तूं खंयचेय भितरले भायले अलायन्स जावं आमी आमचो फोकस राखून दवरूंक जाय सगळ्या लोकांक आमी न्याय दिवपाक ट्राय करूंक जाय आमचे पोर्टफोलिओ जे आमच्या हातान आहा हे तुमच्या खातीर हे पोर्टफोलिओ ओपन आसतले आमी तुमचेच आमदार कशे हांगा बसतले आमी कोणाची कातर भाजी करूंक हांगा येवंक ना पूण एकूच फकत एनावन्स करूंक आयल्या की राजकारणान रिटायरमेंट एज म्हणटा ती केन्ना तरी केन्ना येवंकूच जाय हांव खूबदां हें उलयतां आनी एक कंट्रोवर्सी जाता हांव एसेंब्लीनूय उलयतालो की बाबा हें कितें काय म्हणून केन्ना जाल्यार केन्ना राजकारणान रिटायरमेंट एज म्हणटा येवंक जाय आनी ही रिटायरमेंट एज खूब जाणांक आयिल्ली आहा नवे लोक येवपाची गरज आहा आनी नवे लोक लास्ट मिनटाक जे येता ते चड करून लोकांक कॅट करतात लोकांच्या कानान घालतात नवे लोक जे पयलीं येतात ज्यांका तुमी टेस्ट करूंक शकतात ते लोक फायनली तुमची टेस्ट पास जातले आनी तेच लोक गोंय फुडें व्हरूंक शकतले तेच लोक फोंडे फुडें व्हरूंक शकतले अशी म्हाका खात्री आहा जे कितें फोंड्याक प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जाय ते म्हणसर ते करपाक आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले अशें हांव उतर दितां म्हजे हांगा 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं